राज्याच्या अन्न आणि वखता प्रशासन खात्यान मडगावच्या नुस्त्या मार्केटान अचकीत रेड मारून नुस्त्याक फॉर्मलिन लायतात हे उक्ताडार हाडिल्ले. उपरांत बोवाळ जातकीच सरकारान ताचेर धापणे घातले म्हूण कांय जाण न्यायालयान गेल्यात. मात हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. नुस्त्यान फॉर्मलिन नासले जाल्यार सरकार म्हायती अधिकाऱ्या सकयल म्हायती कित्याक दिना असो प्रश्न आम आदमी पक्ष करता. आता इन्फॉर्मेशन सप्रेशन म्हणटा तें चालूच आसा. ज्योती सरदेसाय FDA डायरेक्टर ती आपल्या ऑफिसरांक बळी करता आनी तीय बळी पडटली. ह्या मंत्र्यांचे आयकून कोण साल्वार असो जावचो ना. 12 तारखेर आम आदमी पार्टी म्हणटा की 12 तारखेर आनीक रिपोर्ट ही जे मंडळ गेल्ली, ही टीम जी गेल्ली चॅकिंगेक, इन्स्पेक्शनाक, आनीक अशे रिपोर्ट तांणी फायल केल्ले ते सप्रेस केल्ले आसा. ते कशेच RTI मार आनी कितें मार ते भायर दिना. एक्टिविस्ट काशीनाथ शेटयेन असो प्रयत्न केल्लो, ताकाय ताणें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. एके वटेन राजीव गोम्स क्रिमिनल केस फायल जावची म्हणून थंय मडगांव कोर्टान झगडटा आनी हे वटेन पणजी हायकोर्टान 3 अश्यो पार्ट्यो जातून आम आदमी पार्टीचो आस्पाव आसा. आमी कोर्टान गेल्ले आसा की हाजेर एक खरें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. इतलें आसतना सुद्दां सरकार हाजेर कांयच प्रतिक्रिया दिना. कसलोच इन्क्वायरी रिपोर्ट आज भायर घालूंक ना. कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन ताणें आजून नेमूंक ना. हाजेर एक सिद्ध जाता की तांकां चड लिपोवपाचें आसा. राजकीय माचेर दिगंबर कामत भाजपान वतलो असो बोवाळ चालू आसा. तो खरो आसल्यार सरकारचे हे भानगडी लिपोवपा खातीर भाजपाचो प्रयत्न चल्ला असो दुबाव आम आदमी पक्षाक दिसता. आम आदमी पार्टी अशें म्हणटा की हालीं ज्यो हालचाली जाल्यो दिगंबर कामत आनी कांय आमदार काँग्रेसचे हेवटेन हाडपाचे, ताचो लिंक शेवटी फॉर्मलिना कडेच आसा. कित्याक आज CM नाशिल्ल्यान तांचे कडेन असो बरो हुशार असो मनीस ना हें सगळें हाताळपाक, हें सगळें सांबाळून घेवपाक. हातून जे गुपीत जे आसा, गुपीत आसा तें सांबाळपाक खरें म्हणजे दिगंबरान तशी पयलीं खूब स्कॅमां ताजे 2007 आनी 12च्या दरम्यान जी जाल्ली ती बरे भशेन हँडल केल्ली ताणें स्कॅमां. तर ताका ते एक्सपिरियन्स आसा म्हणून ते ताका हाडूंक सोदता अशें असो आम आदमी पार्टीक प्रश्न पडला. राजकारण्यांच्या धमकेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी बळी पडचे न्ही. फॉर्मलिना बद्दल खरी म्हायती लोकांक दिवची अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. आमची एकूच मागणी की FDAन किंवा हेल्थ सेक्रेटरीन किंवा चीफ सेक्रेटरीन जे पगार घेता टॅक्स पेयराचो पयशांचो, तांणी तरी एक येवन कितें तरी सांगचें आनी हांगच्या मंत्र्यांच्या दबावाचे बळी पडूं नये. नुस्तेमारी करपा खातीर गोंयान बंदी आसता तेन्ना गोंया भायल्यान नुस्तें गोंयान येता. तें नुस्तें गोंयकार खातात. मात तें नुस्तें कितलें ताजें आनी कितलें बरें आसता हें गोंयच्या अन्न आनी वखता प्रशासन खात्यांतल्यान अधिकाऱ्यांनी मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटान अचकीत रेड मारून नुस्त्यान फॉर्मलिन रसायन लायतात हे उक्ताडार हाडिल्ले. उपरांत सरकारान ताचेर धापणे घातले. सरकारान जरी लिपोवपाचो प्रयत्न केला तरी आम आदमी पक्ष वगी बसचो ना. खरें कितें तें उक्ताडार हाडटलेच अशें प्रदीप पाडगांवकार उलयलो. ल्हान पिळगी खावन तांची भलायकी कितली इबाड जातली हाचे विशीं आमदारांक मंत्र्यांक कांयच हुस्कोना आनी ह्या सरकाराकूय कांय पडलेलें ना. तुमकां एक इतिहासान खबर आसतली की शिवाजीक जेन्ना अशे भोंवडेर वतालो तेन्ना एके कडेन एक विषदीप म्हणून भेट दिल्ली. तो विषदीप असो आशिल्लो की तातूंतल्यान खंयचें जेवण जर खाण पासार केलें जाल्यार तातूंत अन्नान त्या वीख आसा काय ना हो शोध लागतालो. आयज अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की गोंय राज्यान नुस्त्या सकट बाकीच्या खाणांनी वीख आसा, तरेतरेची बनावट आसा हें सोदून काडपाक आमकां विषदीप कोण दितलो? हे राजकारणी, हे मंत्री, हे आमदार, हे सगळे विरोधी फुडारी, विरोधी पार्टी, खंयचोच राजकीय पक्ष हातून उजवाड घालूंक शकना. म्हणून आम आदमी पक्षान जे न्यायालयान एक पेटिशन घालां ताजे तर्फे आनी आमी वेगवेगळ्या मार्गांनी गोंयकारांक एक वीश दिवपाचो यत्न करतले.